विसा उपरांत तुमकां येवकार. आगोंद दर्यादेग कासवा सांबाळ वाठार म्हूण अधिसुचीत केल्ल्यान थंयच्या लोकांक सरकारान अंदू शेकां घालपाक दिवंक ना. आगोंद युनायटेड संघटनेन हाचो निशेध केला. ते म्हणटात थळाव्या लोकांच्या ह्या धंद्यार पोट चलता. सरकारान अंदू शेकां घालपाक दिली ना जाल्यार फामिलींक घेवन रस्त्यार देवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. दर्यादेग वाठार नियमन कायद्या प्रमाण गोंय सरकारान कालचीबाग, मांद्र्या, मोरजी, आंगोद ह्यो दर्यादेगो कासव सांबाळ वाठार म्हूण जाहीर केला. ह्या दर्यादेगांनी कासव तांतयां घालतात. हांगासरले लोक फाटले 10 वर्सां सावन पर्यटन सिजनात शेकां घालून 4 पयशे जोडटाले. मात अंदू तांकां सरकारान शेकां घालपाक परवानो दिवंक नाशिल्ल्यान ते तिडकल्यात. डिपार्टमेंट आसा तेमचे कडेन विनंती करता बेगीन आमकां लायसन्स दिवची म्हूण, कित्याक आमी ऑलरेडी आतां लेट जाला दिसता म्हाका ह्याक लागून बेगीन दिवचें, कित्याक आमकां आनी मागीर चड टायम मेळना सिजन. त्या देखून हांव विनंती करता. आनी इनकेस कितें जर गव्हर्मेंटान ना जाल्यार आमी मागीर कितें जाल्यार आमी आमगे करतले. आमकां रायट टायमार दिना जाल्यार आमी फॅमिली घेवन आमी सगळे रस्त्यार येतले. ते म्हणटात सरकारान कासवा खातीर आमच्या पोटार पाय दिवचो न्ही. तिच्या पोटान जाल्यार ती घालता वयता, ताका लोक कांय मारूं वचना, कांय दवरूं वचना, कांय करूं वचना. पूण लोक बेश्टोच गव्हर्मेंटान आमच्या पोटाचेर पांय दवरचे न्हू. इसलिए आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की आमकां आमची जशी पयलीं चलताले 10 वर्सां पयलीं सावन तशें कंटिन्यू करचें. गॉडवीन म्हणटा पर्यटन खात्यान पर्यावरण सांबाळा विशीं घालून दिल्ले नेम ते इतलीं वर्सां पाळीत आयल्यात. हांगा चडशे पर्यटक येतात ते कासवांक पळोवपाक. टर्टल कन्जर्वेशन आहा ते आमी बी प्रोटेक्ट करता टर्टल्सांक. आनी टर्टल्स हाडलोले बीन आमचे ते त्या आयडियान हाडलोलें की ट्युरिजम एट्रॅक्ट जावचें म्हूण. आनी ह्या टर्टल्सांक लागून जायते ट्युरिस्ट येताले दुसरे बिचार रावन पासून आमच्या गांवांत येताले. अशी आमची मागणी की आमची लायसन्स तेमी परतून आमकां दिवची सगळे लोकांक. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आतां पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. लुसोफोनिया गेम्स 2013चे काम हे वर्स सोंपता म्हणल्यार सुरू जातलेंशें दिसता. मुळाव्यो सुविधा उबारपा खातीर नोव्हेंबरांत 3 टेंडरां काडपाचीं आसात अशें खेळा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालकान प्रुडंटाक सांगलें. लुसोफोनिया गेम्स 2013 खातीर मुळाव्यो सुविधा उब्यो करपाक खेळा प्राधिकरणान 1 ते 1.5 वर्सांची मोख दवरल्या. Possibly in the next month we are tendering 3 projects. One is complete renovation of Fatoda Stadium, then indoor and outdoor stadium at Pernem, and a huge indoor stadium at MCC Margaon. And these 3 projects along with the indoor stadium that will come at Goa University campus would be utilized, and the one in Shiroda would be utilized for holding the Lusophonia games. As far as athletics is concerned, a 400-meter synthetic track would come at Pede. Another 400-meter synthetic track would come at Goa University. Prabhu Desai told Prudent the synthetic track work would be tendered in another 15 days, while the SAG have set themselves an 18-month deadline to complete all tasks. Synthetic track project at Pede could take another 15-20 days, I think. At Pernem, MCC and the stadium, I told you next month we are tendering. Okay. So could we see the work orders being released before the end of this year? Yes, most certainly. Otherwise it's very difficult to get the job done in 1.5 years or so. Our endeavor would be to complete these projects in 1.5 years. The 3 projects that we are tendering as far as national games and Lusophonia games are concerned. At Shiroda, the volleyball was supposed to come, if I'm not mistaken. What about the land acquisition on that front? Has that been completed? Land acquisition is going on from the Directorate of Sports and Youth Affairs. They are the body which acquires the land at various places for Lusophonia as well as national games. From Kampala, sports reporter Nikhil Pereira with video journalist Shan. गोंयच्या पंगडाची हालींच जाल्ली दक्षिण आफ्रिकेची भोंवडी पंगडाक अणभवाच्या नदरेन बऱ्याक पडली. पंगडाच्या कामगिरीचेर गोंय रणजी पंगडाचो प्रशिक्षक विवेक कोळंबकार बऱ्यापैकी खोशी आसा. फास्ट बॉलर रॉबिन डिसोजान बरी बॉलिंग घाली. ताणें कांय विकेटी काडल्यो. पंगडाच्या प्री सिजनांतलो खेळ पळयत जाल्यार रणजी एलीट ग्रुपान पात्र थारप गोंयच्या पंगडाक जमतलें अशें विवेकाक दिसता. गोंया सारकेल्या व्हडलोसो अणभव नाशिल्ल्या पंगडाक दक्षिण आफ्रिके सारकेल्या भायल्या पिचीचेर खेळपाक व्हरप म्हणल्यार तरणाट्या विवेक कोळंबकारा सामकार एक व्हड आव्हानच आशिल्लें. कितल्याशाच जाणांक गोंयचो पंगड जिखतलो अशी आशाच नाशिल्ली.
मात गोंयच्या पंगडान केप टावन पंगडाक मारून हिसबा भायर खेळ दाखयलो. It was a good trip actually. We wanted a good match practice, and we got good teams over there because first match we played a 3-day game. It was against Western Province. It was a good experience because they had some good quality fast bowlers, and as expected, wickets were what I expected. Wickets were similarly like what we have in India, so there was not much problem about the bounce and the worry we had before going there. How come this is something quite shocking because normally we associated quick bouncy pitches with South Africa. So it came as a bit of a surprise that the pitches over there were a lot like Indian Yeah, pitches. exactly. We also believe that the wickets will have some bounce, but it was low and slow wicket. I think their season also is starting now only, so the wickets were not prepared as it is in the mid-season. So I was looking for the unity in the team and how they gel together because youngsters and the senior players were there together. And as expected, everybody contributed well. The seniors, I mean Robin, Saurabh, Swapnil, they all were supporting the youngsters. And this was the main thing I wanted in the team, so that we can plan out the things together. The senior players were helping the youngsters, so it was going well. पर्वरीच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार शान. आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.